Gesù gloria gloria, Gesù sua di gloria, surgita tu Deului, sodung magai lui, pore auti sheri, tu katsu kon geli, tuje tai mor maga, oi sorun surnaga, pore auti sheri, tu katsu kon geli, tuje tai mor maga, oi sorun surnaga. Jesus vadiktonga, sanlo aventuka, em kona vadundi, isai vodadali, Kayan pagalipoy, nanon povitroka, dorsadat karsa. Gesù gloria Jesus sua di gloria, Zondo io vetuka, Gesù gloria. तूच या वेळार आमचे मदें हाजीर आसाय. बोऱ्या गवड्या तुजेशी आमी एकठांय जाल्या. तुका ह्या वेळार आमचे मुखार पडूंक आनी तुका बगूंक आमकां फावोनूय आसतना स्वादीक बोल्या आमकां तूं आपयताय, ओ वेळ आमकां तूं दिताय. तुज्या गायांत तूं आमकां लिपयताय, न्हाणयताय तुज्या पवित्र रोगतान, दवरताय सदांच तुज्या काळजान. कितलो बरो गवडी तूं. ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर तूं आसाय. सगळ्या वायटांतले, सगळ्या पिडेंतले, सगळ्या कोश्टांतले आमकां तूं मुक्त करूंक सोदताय. You want to set us free. Set us free from the clutches of the evil one. सैतानाचे ताळणींतली, आमच्या पातकांतली, आमच्या शेडेमोडांतली, सगळे आमचेर येतल्या उदृश्टांतले. जेसू बऱ्या गवड्या, तुका ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर आसलोलो पडून आमी कितें भाशेन दिन वाचता. पाटी तूं आमकां आपयताय, आमचेच फाटल्यान तूं आसाय. तूं आमकां तुज्या पाकट्यांनी लिपयताय, तुज्या रोगतान न्हाणून आमकां तूं दवरताय देखून. हे घडये खातीर आनी ह्या वेळा खातीर आमी तुका दिन वाचता. सगळे आमच्या काळजान
सगळे आमच्या मनान सगळे आमचे हे आसलेले जिणेन सायबा तुका आमी पोरनिपाट नमस्कार करूंक सोदता. वी bow before you in all humility, with our hearts, with our mind, with our being at your disposal. आमची मान बागून साश्टांगी तुजे मुखार आमी नमस्कार करता सायबा. लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरनिपाट करता भक्तीपणान तुका वंदिता. तुज्या रोगतान तूं म्हाका ताचो पुरो सायबा एकटेबो आगे भितरीचे दूर काडच्या संसार सोडूच्या लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरनिपाट करता भक्तीपणान तुका वंदिता. कोरेन सगळी भक्तीपणान तुका लिपून रावलेल्या जेजू आमी सगळे आमचे जिणेन वंदिता नमस्कार करता आनी तुका आमचे मोदेकात ह्या वेळा खातीर आमी दिन वाचून घेता. केदें व्हडलें भाग आमकां आमचे मुखार तूं आसाय. आमकां सांगात दिवंक आमकां सगळ्यांक घोटाय दिवंक हो वेळ अदीक आनी अदीक तुज्या बळांत आमी सारूंक आमची शेडेमोडाय पयसावंक आमकां सायबा तुजे कुरपेन भरूंक आमकां अदीक आनी अदीक तुजो आसरो दिवंक हो वेळ तूं आमकां दिताय. तुज्या चांचण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता जेजू. कितलो मोवाड तूं, कितलो दयाळ तूं. शेरोणाक आमकां दर दिसाक तूं येताय. आमची सायबा चवकशी तूं घेताय. आमकां सायबा परो तूं घालिनाय. आमकां सगळ्या वायटांतले तूं सांबाळटाय. आमचे रेतेले कोश्ट, आमचे रेतेले आटेविटे, आमचे रेतेले दुमाडो, आमचे रेतेली पिडा, आमचे रेतेले वायट तूं जाणाय. तरी पूण तूं आमकां फावो तितले दूख, फावो तितले कोश्ट, फावो तितल्यो अडचण्यो, फावो तितले आमी सोसूंक जाता तितले आमकां तूं दिताय सायबा. तुका दिनवास सान्यार घा. तुका सायबा आमचे नोमान. तूं आमचो देव दातार. तूं आमकां सांगात दिताय देखून आमी किरीत भाशेन उपकारी नोकळो सायबा आमी खंयच्या आनी खंयचे वाटेन तुजे हे सगळे उपकार आमी बाद करचे ते. तरी पूण सायबा तूं आमचें सगळें कांयच मागिनाय. आमकां तूं सांबाळटाय,
आमकां तूं पातका मेकळे जिवंक आदार दिताय. तुजें उतर दर दिसाक आमकां येता. मनशां दर दिसाक आमकां भेटतात. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दर दिसाक आमकां तूं दाखयताय. कितले आमी सायबा नशीबवान, कित्याक तूं सगलें आमकां दिताय. उठ्ठा ते मेरेनतान न्हिदूंक वेचे मेरेन आमकां कितें गरज तें तूं जाणाय. You know each and every need of ours, right from the time that we get up, from the time we run our day, all the things that we do during the day, till the time we go to sleep. You are with us. You never leave us orphan. You never go astray, Lord. You protect us. You guide us. You are there always to see that we are there, away from all the evils. Thank you for this beautiful gift of yours. We cannot repay you, Lord. Yet, it is your benevolence that helps us. किरीत बेशीत एवढार ओगे रावत आमी तुका दिनवास आनी आर्गां दिता. हांगा जोर सोदीन तुका पडून सासपून चाकून सांपोण नाय. तुजें उतर आयकून काळजांत म्हज्या भावार धीर जाता. लिपून रावलोल्या प्रेमा उंड्या सोऱ्या रूपान लिपलोल्या तुका बोलपा Jesus, the power to cast out and set us free. मोगाला बापा, एक तोन्नाटो कसो आयस हांव तुजे पांयां सुशी आयला. भुरगेपणी आसतना स्कॉलांत वेताना होमवर्क हो म्हाका व्हडलो भार दिसतालो. एक ल्हानसो होमवर्क करूंक म्हाका आळशीपण येतालें. सकाळीं उठूंक एक व्हडलो भार दिसतालो. सकाळीं उठूंक म्हाका आळशीपण येतालें. वाटतोच वाटतोच कॉलेजीक पावलो. इश्टा मित्रा बरोबर मौज केली.
दीस जाल्ले आनी आयज एक तरणाटो कसो म्हज्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आय हॅव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Responsibility towards you, responsibility towards my family, responsibility towards the society. कितेंच करतलो जाल्यार पयशांची गरज. घोडे तें म्हाकाच कितें बरेंपण वो दुसऱ्यांक आदार दिवं. आनी ह्या काळार संवसाराची नदर मारली जाल्यार ह्या पॅन्डमिकान सगल्यांक आमकां बुडयलां. तरणाटी जी ग्रॅज्युएट जातात, पास आवट जातात, तांकां काम ना. जाणें आपणाची खूद बिझनस स्टार्टअप केल्ले तांचे बिझनस लो आसा. गोंयांत ट्युरिजम वाडला, थर्ड वेवाची भिरांत आसा. जायतीं आमची तरणाटी शिकतात, आतां ऑफलायन स्कूल स्टार्ट करतात. तांचे मनान तांच्या कडच्यान भिरांत आसा. And with this fear and with this stress, we don't know what to do. कितें करचें कांयच समजना. आनी ह्या प्रेशरान जायतीं तरणाटी वायट मार्गार आपणाचो पांयो दवरतात. सोरो पिवपाक लागतात, विकाडी वखदां घेवपाक लागतात. whom to blame, what to do, how to help. Bom mogala Jesu, तूं सगलें पळयता, तूं सगलें जाणा. You are the solution. Set us free. Set us free from stress. Set us free from bad habits. Set us free from temptations. Set us free to live a good life. Amen. Jesu apoita, Jesu apoita, maka tukang gomadapля. Jesu apoita, Jesu apoita, Jesu apoita, maka tukang gomadapля. Jesu apoita. Romans chapter 7 verse 24.
what an unhappy man I am. Who will rescue me from this body that is taking me to death? Though we have been saved and forgiven through the grace of God in Christ, sin continues to fight against our souls. And sometimes it can seem as if our life is dominated by sin. Sometimes it feels as if it will never go away. Let us remember that we won't get rid of this sin in our life by trying to fight our wrong actions on our own. True and complete freedom comes only from Christ. And as we receive His forgiveness, as we open our hearts to His Spirit, and as we spend time in His presence, and we devote ourselves to His will, Christ will set us free from sin. So if you are struggling with certain kinds of sin today, turn to Christ, confess your sin, and receive His forgiveness. Let Him live within you, so that sin will lose its power over your heart. And when you fail, don't give up, but turn once again to Christ. He is the one who will forgive. He is the one who will restore. And He is the one who will give you strength to live for Him once again. Dear Lord, we know so well that we cannot save ourselves from the power of sin. Our efforts will never be enough. But You have the power to do that which we cannot do ourselves. Not only have You forgiven us, but You have also provided a way for us to live in freedom from sin's power. Let Your freedom be in our lives, dear Lord. Help us to desire You and Your holiness so much that sin loses its power. All praise be to You, Lord Jesus, for inviting us into Your life. Amen. Vaita tuli amka Jesus sodoita Vaita tuli amka Jesus sodoita Jai Vela Ulo Kerar Jesus Odat Lagi Asta Jesus Avoida Jesus Avoida
जेसू आपयता म्हाका तुका गोमादाल्या जेसू आपयता. What shall I say about Jesus? What shall I say about my Father? I thank you, Lord, that today you have invited me in your home, in your house. I just want to thank you, Lord. दुनिया तुका आर्गां दिता, जेजू तुका आर्गां दिता. That every time when I have stress, I have problems, I speak it out to you. आणि दुनिया तू म्हजें आयकताय, and you set me free. For me, you died on the cross. म्हजे पासत तूं घुरसार मेलोय. आनी हांव म्हाका तुज्या सायडीक त्या चोराच्या रुपान पडता. दुनिया म्हाकाय सोडय, म्हज्या लायफान प्रॉब्लम्स आसात, म्हज्या लायफान स्ट्रेस आसा. दुनिया म्हाकाय सोडय. And then you said, आयज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलोय. त्या खुर्सार मरून आपलो प्राण सोडून तुवें म्हाका सुटका दिल्या. तुवें म्हाका सोडयला. पूण दुनिया तुका आर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत जायते रस्ते येयले. 2 रस्ते, making me confused which one to choose. दुनिया तुकाय 2 रस्ते आयले. पुनर्जीवन जावन आपल्या बापाच्या कुशीक तुवें थिंगाच बसून रावंक जातालें. पूण तरी तूं आमचे पासत परत संवसारांत आयलोय. आयज पासून म्हाका तूं परत परत आपयताय तुजो पाटलाव करूंक. म्हजे 2 रस्ते म्हाका चूज करूंक. आनी दुनिया म्हाका बरो रस्तो दाखोवंक, म्हाका बऱ्या मार्गार पावूंक तुजोच हात आसा म्हण हांव जाणा. And I thank you, Lord,
because every time when I pray, तू म्हजे मागणे आयकताय, तू म्हजी दुकां पुसताय, तू म्हाका पावताय इन ऑल वेज. दुनिया तू म्हाका सोडयताय आनी हे तुज्या देण्या खातीर आय थँक यू लॉर्ड. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Father? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Jesus, the power to set us free. Set us free from indifference. Jesus, the power to set us free from biased attitudes. Yes, today the society is filled with biased attitudes. All of us think in a particular way. All of us want to have groupisms. All of us are inclined to have our own groups that suit us, that comfort us, that give us recognition. Our attitudes are sometimes biased towards things that come to us as truths. We are indifferent. We are not bothered. Come what may, we move ahead. Come what may, that teaches us good, yet we want to follow the wrong path. And that's exactly what's happening today. Our political leaders, they teach us certain bias towards caste, bias towards religion, bias towards certain cultures. And we seem to adhere to their ideas and ideology. Take, for instance, our group leaders. They want to foster their own groups. We follow a leader as if we have no thinking of our own. We want to follow a leader as if we have a herd mentality. Sometimes we are so blinded that we forget what is the truth. We see the truth before us, yet we are biased. We do not want to follow the right instincts that come from our conscience. We think indifferently. If anybody is suffering, if anybody is in pain, if someone is having a lot of troubles because of certain rulings, certain attitudes, we show indifference. What bothers us? As citizens, we should have been concerned. We should have raised our voice. As neighbors, we should have been at the helm of affairs, helping our own neighbor.
As family members, we should have inquired, but we become indifferent. Maka kityak padlo. That's our attitude. If he doesn't belong to our group, our way of thinking, we ostracize the person. Either my way or the highway. That's our attitude. Jesus has the power to set us free from these thoughts. He has the power to relieve us. Lord, we place before you this attitude of having bias towards others. We place before you this attitude of indifference. If today the society is suffering, if today humanity is suffering, if today families are suffering, if today our neighbors are suffering, it's because of our indifference. It's because of our biased attitudes. Set us free. Help us to overcome. Help us to understand that we are a society that is supposed to bring your kingdom here on earth. Help us to follow this path, Lord. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ह्या उंड्या रुपान तूं हे वेदीचेर आयलाय हो वेळ तुका भेटूंक हांव हाजीर जाला मोगाळा जेजू सगळें म्हजें जिवीत म्हजें दूख म्हजें कोश्ट म्हजें एकसूरपण म्हजी पिडा तुज्या हातीन घालूंक आयलां जेजू जेन्ना म्हज्या जिवितान म्हजेर जायतीं बोगलांटां येतात म्हजेर वायट उतरां उलयतात म्हजी टिका कोत्तात त्या वेळार मोगाळा जेजू म्हाकाय राग येता म्हज्यान सोंसूंक जायना तांकां बोगसोणें दिवंक जायना त्या वेळार मोगाळा जेजू तूंच म्हाका घोटाय दी दुसऱ्याक बोगसोणें दिवंक दुसऱ्याक बरें उतर दिवंक तांकां भोगसूंक म्हजें जिवीत बदल जेजू म्हज्या तोंडान एक बरें उतर घाल जेजू मोगाचें उतर तांकां दिवंक जेजू आनी ह्याच म्हज्या पातकाक लागून जायते पाटी हांवें तुका दुखयला म्हज्याच पातकाक लागून तूं कुर्सार मेलाय आनी एक दिसाच्या दिसा एक पातक कोत्ता आसतना हांव तुका कुर्सार खिळायतां जेजू सगळें आमचें जिवीत सगळ्या पातकी मनशांक तुज्या हातीन घालता जेजू एकामेकाक भोगसोणें दिवंक बरें उतर दिवंक तांकां कृपा दी जेजू मोगाळा जेजू तुवें सगळ्या ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान
तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय. 2 दिसा तुवें म्हजो मोग केलाय. म्हजी काळजाची खोलाय पर्यंत तुका दिनवास जेजू. 2 दिसा मोगळा जेजू तुवें म्हाका न्हिदेंतलो जागो केलाय. ह्या तुज्या पवित्र मंदिरान हांव जियेता, वावर कोत्ता. 2 दिसा तूं म्हाका जागो कोत्ताय. कितलो तुजो मोग तूं म्हाका दिताय जेजू. सगळ्या वेळार तूं म्हाका राखताय सांबाळटाय. तुजो मोग मीठ नासलेलो जेजू. आनी एक म्हजे पातकाची हांव तुज्या कडेन बोगसोणें मागता जेजू. सुटय म्हाका सगळ्या पातकांतलो जेजू. आनी म्हाका नवें जिवीत दी जेजू. आख्ख्या संवसाराक सुटका दी जेजू. आयज हो संवसार पातकान बुडला जेजू. आयज दुसऱ्याक फटयतात, नागयतात, चोदतात, पूण बियाना जेजू मनशाक जिवेशी मारूंक तुजीच रचना मोगळा जेजू. तुवेंच एक मनशाक जिवीत दिलाय. पूण आयज जायती नाटकायेक लागून, जायते ह्या दुसऱ्या वस्तूंक लागून मनशाक नाटक करतात. ताजो जीव काडूंक भियेनात. असल्या मनशांक जेजू हांव तुज्या हातीन घालता. मोगळा जेजू, जायतीं आमची भाव भयणां पिडेन कश्टवतात. हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी तांकां तुजो पिकोणेचो हात लाय जेजू. आमचो गेबी मोगळा जेजू, जायतो कश्टवतात, ताका काळजाची पिडा ही पयस कर जेजू. तुज्या काळीज ताज्या काळजाक ती कय जेजू. आनी तूंच ताका तुज्या रक्तान ताका पिकोवणी फाव कर. आनीक थोड्या दिसांनी ताजो रिपोर्ट घेवचो आसा. ह्या रिपोर्टाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. आनी ताका कांयच पिडा ना म्हूण दाखय जेजू. तुज्या कडेन सगळें जाता जेजू. तूंच दोतोरांचो दोतोर तूं जेजू. पेकय जेजू ताजे गाय, पेकय ताजी पिळा जेजू. ताजे वेली भिरांत पयस कर जेजू. आनी ताजें जिवीत सुफल सुखेश्ट कर जेजू. कितलीं भाव भयणां असले पिडेक सांपडल्यात, तरेतरेचे पिडेक. तांकांय सगळ्यांक पिकोवणी दी जेजू. पेकय ताचे एकल्याचे गाय जेजू. तुज्या मोगाचो पिकोवणीचो हात सगळ्यांक लाय जेजू. जावं तरेतरेची पिडा भुगतेल्या भाव भयणांक, आमच्या दोतोरांक, आमच्या नर्सींक तांची सेवा करतात, तांकां जायती तुजी कुडीची ओतम्याची तांकां भलायकी दी, तांकां साणवाय दी जेजू. आनी एक ताणें पेशंटां सवें तांचें काळीज उदार कर जेजू. कितलो तुजो मोग मोगळा जेजू तूं दिताय जेजू. दर दिसा दर घडयेक जेजू तुजे रचनेक तूं सांबाळटाय जेजू.
ताका सगळ्यांक ह्या वेळार जेजू तुज्या पांयाशी दवरता जेजू. तेच भाशेन आख्ख्या संवसाराक पेकोवणी दी, साल्वार कर, सुटका दी जेजू. आनीक थोडी वेळ ती येवची आसा बापा मुखार जेजू, ही पयस कर जेजू. सगळी आमचे वेली भिरांत ही पिडा पयस कर जेजू. वय जेजू, पयस कर जेजू मुखार जेजू. तुज्या रक्तान पेकोवणी दी जेजू, तुज्या रक्तान पयस कर जेजू. Patkia patkiણીच्या मोगालिस्ता जेजू, आमचे जिवीत बदल, आमचे जिवीत बदल. देवाचे उतर येई आमकां सगळ्या वायटांतले, देवचाराच्या ताळणींतले आनी सगळ्या आट्या बिट्यांतले मेकळे आमकां दवरता. देवाच्या उतराक सगळी शक्ती आसा. आपल्या उतरा वरवीं देवान सगळे रचले. आपल्या उतरांतल्यान देवान मनशा लागीं करार केलो. आज तोच देव आपल्या पुता वरवीं आमचे लागीं उलयता. हे वेळार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, कितें आमचे लागीं मागता, कितें आमकां बूद दिता, तें चिंतान आमी आयकुया. Jesus invisible. But some of them said, He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons. Others, to test him, kept demanding from him a sign from heaven. But he knew what they were thinking and said to them, Every kingdom divided against itself becomes a desert, and house falls on house. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out the demons by Beelzebul. Now if I cast out the demons by Beelzebul, by whom do your exorcists cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you. When a strong man fully armed guards his castle, his property is safe. But when one stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away his armor in which he trusted and divides his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The return of the unclean spirit. When the unclean spirit has gone out of a person, it wanders through waterless regions looking for a resting place, but not finding any, it says, I will return to my house from which I came. When it comes, it finds it swept and put in order. Then it goes and brings 7 other spirits more evil than itself
and they enter and live there, and the last state of that person is worse than the first. जो म्हजे सांगाताक ना तो शिंपडायता आनी जो म्हजे बरोबर ना तो म्हज्या बापान धाडला ताच्या सांगाताक ना. जरी तो तुमी तुमच्या काळजांतले वायट सगळें काडून दिले आनी परतून तुमी वायटाक वेंग मारले जाल्यार देंवचार परतून पेणे सोदूंक येतलो आनी पेणे मेवल्या उपरांत आनीक 7 जाणांक परतून घेवन तुमचेशी बिराड करून रावतलो. कितली खोर उतरां जेजूची. He finds a resting place and brings 7 more and resides because of our sinfulness. And who has the power? It is Jesus. Because He is the one who can cast him out. He is the one who sets us free. ताका सगळी शक्ती आसा. तो सगळ्या बळान आमकां जिवंक शिकयता. पूण आपलें उतर आमी बरे तरेन समजून तें जिवंक तो आमकां आपयता. जो म्हज्या सांगाताक एकठांयना तो सगळें शिवरायता. जो म्हजे सांगाताक ना तो म्हज्या बापान धाडला ती वस्तू करूंक पावना. If you are not with me, then you cannot do the things that the Father has intended through me to be done. He who doesn't gather with me scatters. जायत कुडे आमचे हेच धोरण जाता. देवाचें उतर आयकता उमेदीन आमी भरता करूंक आमी येवचिता. संवसाराची आडकोड्यो, संवसाराची दास्ती, संवसाराची हेर सगळी ग्रेसकाय, आमची शेडेमोडाय, आमचेच मन एका पोंगडाचें हे सगळें आमकां पसरावंक, शिपडावंक, जोडी मोडी उडोवंक आमकां तांक दिता. जो एक वायट आमी करूंक मुखार सोदता जाल्यार तें दाखोवन दवरूंक आमी आनीक कितली वायट तरेच्यो वस्तू करता. एक सोत लिपोवंक आमी कितल्योच फोट्यो मारता. एक सोत सांगलेले परस आमी फोटीचे फोटकिरे कशे जियेता. उजवाडाची उतरां सोम्या तुजी. तूं आमकां सगळे हे संवसारांत आसा ते आमचे ताब्यांत करताय. आमकां जाय त्यो गरजेच्यो वस्तू तूं दिताय. फावो त्या मापान फावो त्यो वस्तूंचो उपयोग करूंक, फावो त्यो वस्तू आमच्यो आमी बरे तरेन वापरूंक तूं आमकां दिताय सोम्या. पूण आशेन आमी भरता. ओदीक आनी ओदीक आमचे भितर सायबा एक रेस्कायक लागून, हे ओदीक आनी ओदीक दौलतीक लागून, ओदीक आनी ओदीक पुजावपाच्या मनान आमी आशाडी जाता. काय बरी उतरां तुजी. He who is not with me doesn't gather with me but scatters.
आमकां तुजी शिटकावणी तुमचे वाटो बदलात म्हज्या सांगाता रावात म्हजो तेंको तुमच्या सांगाताक आसा हांव तुमच्या सांगाताक आसा भिवू नाकात चिंतनाचो भार घेवन चलू नाकात सगळें म्हज्या पांया तोडा सरशी दवरात तुमचें जिवीत म्हाका समर्पिया सोडात सगळें वायट करण्यो वायट चिंतना वायट आवडे वायट चलचित्रां वायट वंदावण्यो वायट करण्यो वायट उलोवप वायट करप दुसऱ्यांक त्रास दिवप दुसऱ्यांक आडकोळ घालप दुसऱ्यांक भायर रावप दुसऱ्याची गौरवे दोशी करप दुसऱ्या मदें केस्तांव घालप सोडून दिवंक म्हाका तूं आपयताय बरें उतर दिवंक बरें मोवाड मनीस आमी जावं बऱ्यो करण्यो करूंक आदाराचे मनीस आमी जावंक एकामेकाक सांगात दिवंक फामिल्यो आमच्यो बरे तरेन वाडोवंक आमी समाजान बरीं हातयारां वापरूंक बरे नागरीक जावंक आमकां तुजे कृपेन भर ह्या वेळा खातीर सोम्या आमी तुका दिनवासतना तुवें आमकां तुजे कृपेन भरले देखून आमी दिनवाशी चलूय आमचें जिवीत दाखय आमकां मारो आनी तूं सगळें वायट आमचे वेलें निवारता आसतना स्वतंत्रतायेचे मनीस कशे आमी जिवंक आमकां कृपा दी सोम्या बापा म्हज्या प्रितीच्या घेदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदक धाडलो संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या घेदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण वाडाय सुटका दिवच्या गुलामा उदा खुर्सार किडाय बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण वाडाय सुटका दिवच्या गुलामा उदा खुर्सार किडायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदक धाडलोय संवसारी पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदक धाडलोय संवसारी
모그지호지 우루지다죠 나룩도 어떠냐죠 우솔오레소 지수도 모그지호 우루지다